नरक चतुर्दश तेंकली नरकासूर नेटान चल्ल्यात. सध्या गोंयभर स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियान चल्लां. नरकासूर रस्त्यार आनी तिस्कांचेर लासून कोयर थंयच सांडून वचपाची नरकासूर वाल्यांची पद्दत. दामर कडून रस्ते पिड्ड्यार जाता म्हूण पालिका बोवाळ मारतात. मात अंदू कांय नरकासूर वाल्यांचोच कोयर काडपाचो विचार चल्ला. तरीकय पणजे महापालिका आनी फोंडेचे पालिकेन वर्स पद्दतीन तयारी दवरल्या. मात मडगांव पालिकेचो तसो कांयच विचार दिसना. पळयात रिपोर्ट. बुधवारा फांतोडेर नरक चतुर्दश उपरांत दिवाळी, बेरेस्तारा लक्ष्मी पुजन. गोंयभर 5 दिसाचे दिवाळेची नेटान तयारी चल्ल्या. बुधवार पहाटे म्हणजे सूर्योदय जावपाचे पयलीं नरकासुराचो वध. हो वध जातकीर मागीर पहाटे सूर्योदयाच्या पयलीं अभ्यंग स्नान. सध्या जाणटे नेणटे नरकासूर करपाक पेटल्यात. वता वता थंय रस्त्याच्या कडेन रुपडी आनी सांगाडे उबे रावल्यात. मात नरकासुराचे उपरांत कितें हाचो पालिकांक चड मोठो प्रस्न. कोयर एकठांय करता म्हळ्यार नाका शेवट. मात हे फावट गोंयांत स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाचें वारें चल्लां. ते नेटार कांय नरकासूर वाल्यांनी नरकासुराचो कोयर काडपाची वेवस्था केल्या. पणजेकारांनी तशी तयारी दाखयल्या. आमी तेवूय चिंतला. आमी नरकासुराक पोंच्यान बेज मारून टायर बसयल्ले आसा. आमी तो जाग्या वयलो कुशी करून लासोवपाचें अशें चिंतला. आमी नरकासूर जाले उपरांत सगळें क्लीन करतले. My appeal to all the young boys, it would be better if you all organize the burning of Narkasur at the parade ground or football ground. Nevertheless, CCB will try and clean the streets. मडगांवां नरकासुराच्यो कितल्योशोच सर्ती. मात हे दिशेन मडगांवकाराचो विचार जाल्लो दिसना. मडगांवच्या पालिकेनूय तयारी केल्याशी दिसना. नगराध्यक्ष उलयता तें पळयल्यार अदमास येतलो. स्वच्छ भारत मोहीम चालू आसा. म्युन्सिपाल्टीन जागो बीन सांगला तुमी हे जाग्यार लासया बी म्हणून. ना तशें कांय सांगना. तशें अजुनूय कांय म्युन्सिपाल्टी बी अशें कांय सांगिल्लें ना आमकां. स्पेशल कांय ऑर्डर्स बी अशें अजून तरी कांय येवना. बोवाळ जावना. फक्त स्वच्छ भारत म्हणून इतलेंच खबर आहा. ना कितें केलें काय म्हणटा लासोवपाक सगळे मडगांव म्हूण लासनाय न्ही. थोडे रस्त्यारूच नरकासूर लासयतात फांतोडेर. नरकासूर वाल्यांनी कोयर व्हरूं ना व्हरूं फोंडेची पालिका वर्स पद्दती प्रमाण कोयर काडपाची तयारी दवरून आसा. आमचो आतां वेस्ट बीन कितें उरता तो आमी आमचे कुळागर आसा ते कुळागरान तो आमी हांगसर आमचो ग्रावंड हो खेळपाचो तो क्लीन करता सगळें आनी कुळागरान फर्टिलायझर म्हणून ते गोबर तांकां घालता. हे सरकारान आतां हाडलां पूण हे फक्त तुमचें अशें दिसता की आमचो हो नरकासूर आसा तो एक दिसाचो एकूच दीस फंक्शन आमी आयज लासतले सकाळी म्हळ्यार निवळ आसतलें. पूण जी गोंयभर जे आतां गार्बेजीचो प्रॉब्लम आसा तेजेरूय मातशें सरकारान कितें विचार करपाक जाय. म्युन्सिपाल्टी पूर्ण तरेन सज्ज आसा. स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाचो गोंयकार आनी नरकासुरांचेर परिणाम कितें तो बुधवारा सकाळीं रस्त्यावयलो सिनूच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 15 वर्सां सावन कांदोळे मुंगरिल्ले रिव्हर प्रिन्सेसीचें सगळें कावल खंय कंपनीन काडलां. रिव्हर प्रिन्सेसीचें कावल काडपाचो कॉन्त्रात आर्यहंत कंपनीक दिल्लो. मात कावल मुळा मेरेन काडूंक नाशिल्ल्यान सरकारान पयशे आडावन कंपनीक परत कामाक लायिल्ली. सरकार म्हणटा कंपनीन पुराय कावल काडला म्हूण दावो करचो पडटलो. मागीर NIOची टीम इन्स्पेक्शन करतली. मागीरच कंपनीक पयशे पडटले. मात कांदोळकारांक इतल्यानूच सू जालां. सोमारा रिव्हर प्रिन्सेसीचे उरिल्ले पुराय कावल दर्यांतल्यान काडून जाले. अरिहंत कंपनीन 3-4 वर्सां लागून वावर तडीक लायलो. कांदोळेच्या लोकांक इतल्यान सू जाला. आयज आमचो बीच आमकां बरो दिसता पडटा. आमच्या भुरग्यांक आमी चिंतलेले हेच्या फुडें आमकां बीच केन्नाच पळोवंक मेवचो ना पूण तोय आमकां आयज बीच पळोवंक मेवता आनी आमी आयज चड हुशार कित्याक आयज सोंपलें काम सोंपलें. टुडे वी आर व्हेरी हॅपी बिकॉज last remaining piece of river princess is being removed. First of all, we thank God for helping us to get rid of this menace on our beach. A lot of business was lost also, but now actually we are very happy that the ship is going today. वावर सोंपलो एकदाचो म्हूण अरिहंताकूय उमेद जाली. We thank people of Goa. We are really grateful to the people here and everybody. They all cooperated very well. मात कंपनीन बोटीचे खरेच 100% कावल काडला काय ना ते NIOची टीम तपासतली. मागीरूच कंपनीक पयशे पडटले. जर तेंच्यांनी काडलां जाल्यार हरियन कंपनीन जाल्यार आमकां त्यांनी लेटर करप. आमी परत आमचे NIO कंपनी आहा ते NIO कंपनीक आमी ते लेटर करतले की खरेंच तेंच्यांनी काडलां जर
जाल्यार तांकां पेमेंट करपाक तेंची फायल जी आसा ती प्रोसेस जातली. ताज्या पयलीं कसलोच पेमेंट करपाची फायल प्रोसेस जावची ना. इतक्याकूच लागून गव्हर्मेंट हॅव टू सॅटिस्फायड वीथ तांच्यांनी 100% काडलां, नॉट 99.9% बट 100%. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान सोमारा गोंयांतल्या 8 युवा कलाकारांक युवा सृजन पुरस्कार भेटयले. संगीत, साहित्य, नाट्य आनी कलेंत नामना जोडिल्ले युवा कलाकारांक हे पुरस्कार दितात. कलाकार हो केन्नाच जाणटो जायना म्हूण मांद्रेकार उलयलो. गोंयांतल्या 8 फांकीवंत युवा कलाकारांक सोमारा कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान युवा सृजन पुरस्कार भेटयले. युवा कलाकारांक उर्बा दिवपा खातीर दर वर्सा हे पुरस्कार भेटयतात. कलाकार 60 वर्सां रिटायर जायना कोण जातलो. 60 कलाकाराक जेन्ना 60 जाता तेन्ना तो आनी मॅच्युअर्ड आनी परिपक्व असो घट कलाकार तयार जाता. कलाकार केन्ना जाणटो जायना. कलाकार वयाच्या 80व्या वर्सापासून जर ताकद आहा जाल्यार तो ल्हान भुरग्यांक युवा भुरग्यांक लजे सारखे परफॉर्मन्स दिवपाची ताकद त्या 80तल्या एजीच्या कलाकारांक आजूय आहा. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊ एक विराम.